दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मोगाच्या वीक्षकांनो, दिव्यवाणी लाईव्ह या आमच्या देवाच्या उतराच्या परगटण्याचे चॅनल आम्ही सुरुवात करून आता 7 वर्सां उतरली. आणि 7 वर्सां पयले एक धाकटुल्या हंतर आरंभ जाल्लें हें एक मिसांव आज जैत एक रूख जावन वाडला आनी संवसाराच्या मुल्या मुल्यांनी सोम्याची सुवार्ता आनी सोम्याची बरी खबर गाजोवंक आमकां देवान एक अवकाश करून दिला म्हूण सांगूंक म्हाका व्हरतो संतोश भोगता. आनी हें वर्तें मिसांव आज इतल्या व्हडा मापान रुता जाय तर सबारांनी तांचो वावर मेहनत आनी पाठिंबो आमकां दिला. सबार याजकांनी, सबार धर्म भयणींनी, सबार लायक भाव भयणींनी आमच्या मिसावांत तांचो मोठो हात तांणी आमकां दिला. आनी हाचे परिणाम जावन दिव्यवाणी लाईव्ह आज 1,30,000 लागीं 30,000 सबस्क्रायबरां सोवे सोम्याची वडवीक सगळ्या संवसारार गाजोवन आसा. प्रत्येक जावन सबारांनी ह्या आमच्या वर्त्या मिसावांक हात दिला आसता. पूण आतां म्हाका एका विशेष व्यक्तीचो एक उल्लेख करूंक व्हरतो संतोष आनी अभिमान भोगता. आनी ती व्यक्ती जावन आसा एक याजक, आनी तो याजक जावन आसा मानादीक बाब फ्रँकलिन सोज, शिवमोग्गा डायसिस. मानादीक बाब फ्रँकलिन सोज, शिवमोग्गा डायसिस हांगासर तांचो निस्वार्थ वावर ते दिवन आसात. सोम्यान तांकां विविध तालंतांनी भरला आनी सोम्याच्या मिसावांत विविध वाटांनी तांकां सोम्यान मुखार व्हेला. एक युवा मुखेली जावन ताणें तांचो व्हरतो वावर दिला. आनी तितलें मात्र न्ही, सोम्याचो एक रायभारी जावन सोम्याचें उतर प्रगट करच्या, रेतिरो दिवच्या विशेष कामांत खळमीत नातुल्लो याजक तो मनशांत कांयच दुबाव ना. आमच्या दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाक प्रत्येक तरान वर्तो पाठिंबो तांणी दिल्लो जावन आसा. कोरोना पिडेच्या त्या संदर्भात सक्कड वाटो बंद जाताना हरी एकलो सोम्याचे उतार आयकूंक तानेवन राखोवन रावतना आशेवन रावतना दीस रात म्हणले बरी पयशिला शिवमोग्गा थावन तांणी तांच्या कुडांत भितर रेकॉर्ड करून आमकां धाडलें तें देवाचें उतार आमी सगळ्या संवसाराक सुवार्ता प्रगटणेक ते वापरले जावन आसा. सबार जाणांच्या आत्मीक गरजाक तें एक वर्ते जिविताचें उतार जावन परिवर्तन जालें. वय आज ह्या आमच्या याजक भावा विशयांत इतलें सांगूंक आनी एक वर्तें कारण जावन आसा. ह्याच ऑक्टोबर म्हयन्याची 22 तारीख आनी ती भांगराळी अक्षरान बरोवन दवरची ती तारीख जावन आसा मोगाच्यान. कित्याक ह्या 22 तारीखेर आमच्या तुमच्या सर्वांचो मानादीक मोगाळ मानादीक बाप फादर फ्रँकलिन सोज आपल्या जिविताची 50 वर्सांचो संभ्रम आचरण करतात. आनी ह्या बागी सुवाळ्यार आमी समेस्तांनी तांच्या संतोशांत वांटेली जावचे वाजबी जावन आसा. प्रत्येक जावन दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या सर्व विक्षकाच्या नांवी रास उल्हास पाठयता. तुमच्या मिसावांचेर धन्यादेवाची धाराळ आशिर्वादां आमी तुमकां आशेता. अशेंच देव तुमकां बळ भलायकेन नेटोवन दी, सर्व रितीची थिरासाण तुमच्या मिसावांत तुमकां फावो करून दी आनी मुखल्या जिवितांत सोम्या खातीर वर्तो वावर तुमी मुंदरून व्हरतना तुमच्या उजव्याक धाव्याक रावून तुमकां संपूर्ण रितीर तो रक्षण दिवन दी म्हणल्या आशयाकाल दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या सर्व विक्षकाच्या नांवी परत एक पोटी तुमकां ह्या तुमच्या भांगराळ्या जल्मा दिसाचे आमी शुभाशय पाठयता. हॅपी बर्थडे फादर, स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड. थँक्यू फादर. Ergan tuka sumian Jesu, hoglau tuka sumian Jesu. आपयलें तुवें म्हाका हात धरून चलय तुजे खातीर जियेवच्याक. अखेर पर्यान तुजी सेवा करून तुजे खातीर जीव दिवच्याक. बोर्डी देवा देण्यान बोर देवा मुझा जेजू देवा तुन स्पोर देवा. बोर्डी देवा देण्यान बोर देवा मुझा जेजू देवा तुन स्पोर देवा. मोगाच्यानो
बाबू फ्रँकलिनाचे मोगाचे रेकाद दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब तर्फेन हांव म्हजी काळजाची थोडी बोगणां तुमचे मुखार दवरूंक हांव आशेतां. कारण इतलेंच, ह्याच ऑक्टोबराच्या 22 तारीखेर ऑक्टोबर 22 म्हज्या जिविताची 50 वर्सां संपतात. बांगरोळो जल्म दिवस म्हणयेत देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच हे वर्स म्हणजे मेयाच्या 10 तारीखेर ह्या जाग जावन शिवमोगा DCCक 25 वर्सां संपतात. ह्या वक्ता हांव धन्या देवाक अर्गां दितां. कित्याक म्हळ्यार हो जीव ताणें म्हाका दिला आनी हो जीव ताचे खातीर उपयोग करूंक एक अवकाशय ताणें दिला. पुरो एक मनीस जावन म्हाका ह्या संवसारांत देवान धाडलो आनी ह्या जाग जावन ताणें नेमलो आनी ताचे सुवार्थेचें मिसांव करूंक. आज सगळ्या गांवांबरो हांव जाणा जालां जाल्यार ताच्या सुवार्थे वरवीं आनी ताच्या मिसांवा वरवीं मात्र. त्या खातीर महिमा, होगलीक, स्तुती हर एक लाखांनी लाख हांव सुम्या जेजूक ती त्रियेक देवाक हांव भेटयतां. मोगाच्यानो फाटीं पळयत आसतना सुमार म्हज्या जिवितांत सवार बेसांव हांवें पळयल्यांत. त्या दाळा पालाडकाच्या बिरगजीच्या सावेरापुरा म्हणल्यार मुर्कोत फलक्या म्हणल्यार गांवांत हांव जल्मलो. 7 जाणां आमी भुरगीं. आज बाप देवादीन जावन 20 वर्सां जाल्यार माय आसा 80 वर्सां तिका प्राय. आमी 7 जाणां भुरग्यांक चवथो हांव. आनी ल्हानतावनूच म्हाका दुसरे क्लासींत हांव एक आशा ओडणी आसली ह्या जाग जाय म्हणून. त्या खातीर घरा कांतारां शिकयतना बाबान जावंक पुरो, इगर्जीची क्वायरां जावंक पुरो, ह्या सेर्मांव जावंक पुरो, जिकुंदरची सकत ल्हानपणांतावनूच म्हाका देवान दिल्ली. अशें 10वी जावन आमकां त्या दाळा विगार जावन आसलो मानादीक बाप मतायस पिरेरा. ताका आमी आमच्या गांवचो आतां म्हजी पिरगज सा फ्रांसीस सावेराचे पिरगज सावेरापुरा मुर्कोत पालके रिडम्टरिस्ट त्या जाग तें आसा. ताका सावेरापुराचो शिल्पी आमी म्हणटा. कित्याक आमची इगर्ज बांदूंक तो कारायण जाल्लो, प्रेरायण जाल्लो आनी ताणेंच बांदली. आनी तो म्हजो वोकेशन प्रमोटर दैवीक आपोवणें म्हाका एक प्रोत्साह दिवंक तोच कारण आसा तें देवादीन जाल्यात तांच्या आत्म्याक देव शांती दिवं दी. ताच्या उपरांत हांव कोडयाळच्या ग्लॅड सामांत एक 2 वर्सां आसलो. 88 to 90 पर्यंत थंय मिला ग्रेस मिलारांत कोडयाळच्या हांवें म्हजी PUC कॉमर्स हांवें थंय केल्ली. तें जावन म्हाका आशा आयली हांवें मिशनरी जाय म्हणून. त्या खातीर हांव शिवमोगा DCCक भरती जालो. थवळ आमकां गोळी बापू इग्नेशियस पिंटो आसले 9वी DCC. आनी अशें हांगा भरती जाता म्हाका मैसूरच्या बन्नी मंटापाच्या सेंट मेरीज मायनर सेमिनरी थंय म्हाका एका वर्सू कोर्साक म्हणजे आमकां लातें शिकोवंक आसलें, इंग्लीश शिकोवंक आसलें, थंय धाडलो. ताच्या उपरांत म्हजी फिलॉसॉफी म्हणजे तत्वशास्त्र 3 वर्सां सांगात आस BA डिग्री हांवें केल्ली सा पेद्रूची पोंतिफिकल सेमिनरी यशवंतपुरा बेंगळुरांत. तें जातेस 1994 to 1995 म्हूण दिसता हांव म्हजी रेजिडेंसी करूंक आतां हरिहराच्या भलायकेची मायची बेजिलिका आसा थंय हांवें ती केली आनी थंय म्हाका मस्त प्रेरण मेळ्ळें त्या जाग्यार. आनी ताच्या उपरांत म्हजी थियोलॉजी म्हळ्यार दैवी शास्त्र शिकप हांवें बेंगळूरच्या सा पेद्रूच्या पोंतिफिकल सेमिनरींत थंय केलें. आनी ताच्या उपरांत 1999 मे 10 म्हाका म्हज्याच पालाडका बिरगजींत तो विगार जावन आसले मानादीक बाप बेंजामीन पिंटो तांच्या सहकारान. आनी ताका आमकां गोळी बाब नातुलो आमचो गोळी बाप इग्नेशियस पिंटो ते आर्चबिस्प जावन महाधर्माध्यक्ष जावन बेंगळुराक गेल्ले. आनी तो वळू बेळगामांत आसले गोळी बाप बर्नार्ड मोरास त्यांनी येवन म्हाका आनी म्हज्या सांगात्या पाद्र्याबाक फादर लॅन्सी म्हणून संपी घेवचो तो म्हज्या बिरगजीचो आमकां दोगांकी वोड तांणी दिल्ली. ताजे उपरांत ते आर्चबिस्प जाले. आतां मैसूरचे आडाळतेदार जावन आसात. तें जातच 2 वर्सां म्हजी सेवा 1999 to 2001 पर्यंत म्हाका
बाळोक जेजूची पिरगज निजो नांव आसलो चित्रदुर्गा बागेवन कुटुंबाचे पिरगज थंय काजेतोर जावन म्हाका नमी हारलो पूण हांव रावतलो 30 किलोमिटर पयस आजच्या बाळोक जेजूचे पिरगज चेडल्या केऱ्यांत थंय म्हाका एक दैवीक अनुभव म्हज्या जिवितांत जालो ब्रदर टिके जॉर्जाची म्हाका वळख जाली आनी तशें एक सुवार्थेचें बेसांव आनी तें मिसांव म्हाका देवान दिलें म्हळ्यार सूख जावची ना आनी देवाच्या उतराची चड आनी चड तान म्हाका देवान दाखोवन दिली ताजे उपरांत सुवार्थ परगट करूंक आनी तो वेळ आमकां नवो गवळी बाब जावन आयिल्लो आतांचे उडपीचे गवळी बाब जावन आसात अदीक दोतोर जेराल्डायसाक लोबो तांणी मस्त पाठिंबो ह्या सहकार दिलो म्हाका युवा कोर्साक थंय हांव धाडलो बेजिक्स स्किल्स अँड कावन्सिलींग यूथ मिनिस्ट्री म्हणून एका म्हयन्याचो कोर्स ताच्या नंतर हांव थंय तावन बिदनूर नगरा वसनगरा तालुकाच्या नगरा म्हणल्या गांवांत खंय जुजेवास बाब थंय आयिल्ले म्हणून दस्तूर आसा त्या गांवांत तांणी भेट दिल्ली थंय हांव 2 वर्सां 2001 तावन 2003 पर्यंत म्हजी हांवें सेवा केली आनी 2003 म्हाका सांपेद्रूच्या सेमिनारींत म्हाका थंय शिकोवंक तेंच्या सेमिनारिस्तां मार्गदर्शन दिवंक वेंचून काडलो कुशेन हांव गेलो 2003 तावन 2005 पर्यंत तो वेळ म्हाका अवकाशी मेळ्ळो इल्लें वचतलें शिकप करचें MTH म्हणटात तें म्हाका मस्त बरें पडलें म्हज्या ह्या प्रिचींग मिनिस्ट्रींत पूण 2 वर्सां 2005 जातेस आनी 2001 तावन 2003 पर्यंत हांव शिवमोगा DCCचो युवा निर्देशक जावन हांवें वावर केलो आनी त्या टायमार म्हाका पाठिंबो दिल्ले आसा त्या उडास काडेजाई बापू ऑल्विन डिसोजा आनी विन्सेंट मास्कारेनास तशेंच फादर चार्ल्स फ्रांसीस ड्युकुन्ना नॉर्बर्ट मिस्कीत हांचो सगळ्यांचो उडास काडटा कित्याक म्हळ्यार ताणें म्हाका हांव नवो युवा मिनिस्ट्रींत आसतना ICYM YCS विशयांत मस्त वळोवंक म्हाका ताणें कर दिवंक आनी म्हजे DCC घेवन ह्या शिवमोगा DCC घेवन तरबेत करूंक ताणें मस्त म्हाका सहकार दिला आनी तशेंच ते जाते हांव सांपेद्रूच्या सेमिनारीक गेलो थंय म्हजें शिकोवन हांवें मागीर रावत जाय आसलें वचलें शिकपाक वचत जाय आसलें पूण म्हजें भितरलें प्रेरण म्हाका सांगतालें तुका सुवातेक विसरून काडला आमी 5 जाण थंय गेल्ल्या निमती हांवें चिंतलें आनी हांवें गवळी बाबा लागीं विचारलें तशें म्हाका थंय तावन तांणी सुडका दिली फाटीं आयलो हांव 2005 तावन 2008 पर्यंत शिवमोगा DCCचो युवा निर्देशक जावन तशेंच कर्नाटकाचो जॉयंट सेक्रेटरी जावन म्हाका एक सेवा करचे अवकाश मेळ्ळो ताच्या उपरांत थंय थावन म्हाका हांव त्या वेळा आमच्या शिवमोगाच्या कॅथेड्रलांत पवित्र काळजाच्या कॅथेड्रलांत त्या वेळा आमचे मोन्सिंजोर पिटर आसले बाप तांच्या सांगात हांव थंय रावतलो ताच्या उपरांत 2008 तावन 2011 पर्यंत म्हाका कर्नाटका राज्याचो युवा निर्देशक जावन म्हाका नमी हारलो कर्नाटकाच्या गवळी मंडळीन कर्नाटकाच्या गवळी म्हणजे बिसायबाच्या मंडळीन म्हाका नेमलो आनी तशें हांव बेंगळूरच्या क्रॉस थंय रावतलो एसेन्शन इगर्जेच्या बोगलेदारच्या थंय म्हाका बरो अनुभोगी जालो आनी थंय म्हाका बरो पाठिंबो दिल्लो त्या वेळा क्रॉसाचो डिरेक्टर आशिल्लो बाप पिटर ब्रँक आनी तशें आमच्या सगळ्या कर्नाटकाचे एक येवजण ती मुखार व्हरूंक तशेंच कर्नाटकाचो PRO जावन आसले बाप फावस्तीन लोबो तांणी मस्त म्हाका पाठिंबो दिलो म्हज्या सांगाता सिस्टर मार्गारेट म्हणून तशेंच एक यूथ वॉलेंटियर आसलो ताचें नांव संतोष म्हणून तांणी म्हाका मस्त मजत दिली आनी उरले थंय आसले डिरेक्टरी म्हाका तांणी पाठिंबो दिला त्या खातीर हांव देवाक अर्गां दिता आनी तो वेळ म्हाका कर्नाटकाच्या हरियका DCCक वेचें भाग मेळ्ळें सुवार्थ परगट करचें युवा मिसांव करचें आनी तशेंच कन्वेन्शनां करचीं शिवमोगा DCCंत आसतना कन्वेन्शन केलें तशेंच आमच्या रिजनल आंतरीक कन्वेन्शन करूंक म्हळ्यार युवा संमेलन करूंक केवळ संमेलन मात न्ही तांकां जेजूच्या कृपेन ह्या अत्मीक रितीन तांकां बडोवन करूंक आनी तशेंच बॅलन्स करून देवान शिकयलें त्या वेळ आमचें येसू स्पर्शा टीम हांव भाऊ टिके जॉर्ज तशेंच
मंजुळा प्रोलायक मंजुळा आनी भाव विलियम आमी सांगात हर एक कडेन रेतेर देवंक वेतेले हांव आनी ते रेतेरींत आमी कुटुंबा जिविता विशयांत युवा जिविता विशयांत एक तांणी कशें सुमयेच्या सक्तेन आपणाचें जिवीत बांदून हाडी जाय म्हणून तांकां सांगोवंक ह्या प्रवचन करूंक बायबल आदारीत आमकां देवान कृपा दिल्ली मात न्ही सबार ह्या जाकांनी सबार गोवळ्यांनी आमकां आमच्या टिमाक तशेंच म्हाका वैयक्तीक तरान तांणी मस्त पाठिंबो दिला. त्यानंतर हांवें चिंतलें केदाळा कर्नाटका आमच्या प्रांतीय ह्या राज्याचें मिसांव मोगदलें हांव फाटीं म्हणजे DCC गेजय कित्याक हांव सेक्युलर पाद्र्याक शिवमोगा DCC रोलो पाद्र्याक आमच्या DCCंत 3 डिस्ट्रिक्ट आसात शिवमोगा चित्रदुर्गा तशेंच दावणगेरे ह्या डिस्ट्रिक्टा भितर आमकां ट्रान्सफर आसता पूण म्हाका थंय हांव न्हू भारतीय बिसायबाच्या मंडळीन नॅशनल डायरेक्टर तशेंच कॅथलीक बिशप्स कॉन्फरन्स ताचो युवा कमिशन असो म्हाका सेक्रेटरी जावन नेमलो. तशें हांव दिल्ली CBCI पावलो पूण म्हाका भाव भयणीनो जावं पुरो म्हाका ल्हान अंतर तावन एक ल्हान पिरगजी तावन हांव हें सकड वचूंक कारण प्रेरण आनी तारण जेजू आनी देवाचें उतर. कित्याक खंयची पदवी शाश्वीत न्ही खंयचे हुद्दे शाश्वीत न्ही पूण एक शाश्वीत देवाचें उतर शाश्वीत. तें देवाचें उतर देवान म्हाका काळजान घाल्लें आनी ताणें म्हाका जाणवाय दिल्ली तें लोकां लागीं वांटून घेवंक. त्या खातीर तातूंत ओडवी कितेंच बोगसय म्हणना आनी हें उतर परगट करता आसतना जाल्ली बोदलावण हांवें मस्त पळयल्या. कित्याक म्हणजे जिवितांत व्हडली व्हडली काटोण हांवें खंय बांदूंक नात सबारांनी बांदल्यांत तेय तांची शाती तांचें प्रेरण तांकां देवान दिल्लें देणें. पूण म्हाका तें देणें म्हजें थंयना पूण स्वार्थ परगट करना लोकांक एकवटी दवरूंक भावार्थान मागण्यान घट करूंक तांच्या जिवितांत सुमयेच्या मेटांनी सोमकोवंक जाय जाल्ली एक विशेष कृपा म्हज्या मिसांवांत हांवें पळयल्या. त्या खातीर हांव देवाक अर्घां दितां. ताच्या उपरांत म्हाका भाव भयणीनो 2011 तावन 15 पर्यंत हांव गोवळीक भारतीय अंतर काम करतना म्हाका मस्त पाठिंबो दिल्लो जावन आसात. त्या दळाचे चेअरमॅन जावन आसले आतां निवृत्त जाल्यात महाधर्माध्यक्ष लिओ कोर्नेलियो भोपालचे ते तांणी म्हाका मस्त पाठिंबो दिलो आनी तांचे हांव मस्त शिकलां. ताच्या उपरांत बेळ्ळारीचे गोवळी बापू हेनरी डिसोजा तांणी म्हाका मस्त प्रेरण म्हज्या जिवितांत राज्यांत तशेंच राष्ट्रीय अंतर तांणी म्हाका दिलां. आनी तवळ म्हाका म्हज्या सांगाता मजत दिल्ले दिल्लीचे डिरेक्टर बाब चेतन माचोदो तांचो हांवें उगडास काडी जाय. आनी 2015 पर्यंत हांव थंय आसुल्लो आनी विविध नॅशनल कन्वेन्शनां ह्या नॅशनल रिट्रीट्यो आमी केल्यो सांगाता मेळोवन. तशेंच तवळ दुसऱ्या गांवांकी गल्फाकी म्हाका सडावत गल्फांत ह्या बोंबईंत रेतेर दिवंक म्हाका आपोवणें मेळटलें. 2000 तावन मुंबय म्हाका ओपनिंग देवान दिलें. ताच्या उपरांत गल्फान देवान म्हाका ओपनिंग दिलें. हांव देवाक अर्घां दितां. ताच्या उपरांत थोड्या गांवांक युवा डिरेक्टर जावन म्हाका एशियन यूथ डे या वर्ल्ड यूथ डे वेचे भाग मेळ्ळे. पूण गेल्ल्या जाग्यांनी देवान सुवार्ता परगोड करूंक म्हाका अवकाश दिलो. त्या खातीर इगर्ज मातेन म्हाका मस्त अवकाश दिल्यात. हांव इगर्ज मातेक अर्घां दितां आनी इगर्ज माता एक आमकां आशिर्वाद जावन आसा म्हळ्यार चूक जावची ना. आनी आमच्या DCCक आमचो गोवळी बाप ट्रान्सफर जावन उडपीक वेता आसतना आमकां नवे गोवळी बाप आयले. ताचे पयलें 2 वर्सां एडमिनिस्ट्रेटर जावन बेळ्ळारीचे गोवळी बाप हेनरी सोज बाप आसले आनी फ्रांसीस सेर्वो बाप गोवळी जावन विंसून आयले. ताच्या उपरांत तांणी म्हज्या मिसांवान मस्त पाठिंबो दिला. 2015 इस्वेंत हांव मोदें म्हजें ट्रान्सफर आयिल्ल्यान हांवें एक 8 म्हयने राजा विसारली. कित्याक सबॅटीक लीव म्हणटा आमी सबार वर्सां काम करना. आनी आमचो गोवळी बाप आदीक मानादीक दोतोर फ्रांसीस सेर्वो बापानी म्हाका 2015 ऑगस्ट तावन 2016 मे पर्यंत ती रजा दिल्ली आनी तवळ थोड्या गांवांक परगांवांक युरोपाक वेचे भागी मेळ्ळें सुवार्ता परगट करचें भागी मेळ्ळें. आनी म्हजे मित्र म्हजे इश्ट तांणी म्हाका तवळ पॉयंट करूंक तांणी सहाय केल्लें आसा म्हळ्यार विजा दिवन त्या द्वारे. आनी केदळ हांव फाटीं येयलो DCCक म्हाका मेळ्ळी पयली पिरगज विगार जावन हांव आसुल्लो हांवें सांगलें नागारा. ताच्या उपरांत हरियाराच्या भलायकेचें मेळचें हांव पुनशेत तेदळ पुनशेत जावन आसलें. आनी 2016 जुनांत हांव मेया तावन 2017 मेया पर्यंत हांवें थंय वावूर केलो.
आनी थंय वावर करता आसतना म्हाका मस्त कितें हांवें थंयच रिजन्सी केल्ल्यान मोरयेमायन म्हाका मस्त प्रेरण दिलें सुवार्थेच्या थाण म्हणजे थंय चडली म्हण येत आनी कितें सक्कड म्हाका देवान करूंक सांगिल्लें त्या जाग्यार हांवें केलें. ताच्या उपरांत मानादीक बाब पिटर म्हण थंय अँटनी पिटर ते आयलेत आनी तांच्या टायमार तें बजिलिका जावंक आमचे गोळी बाबू आनी मस्त जाणांनी तांकां आदार दिला आनी अशें आज आमकां बजिलिका आसा. थंय हांवें गोळी बापा लागीं विचारतना हांवें गोळी बापाक देव बरें करूं म्हणून जाय तांणी म्हाका फूल टायम कावन्सिलींग फॅमिली कावन्सिलिंगाक आमच्या सोशियल वर्क सेंटरांत हांव रावतलो. 1 वर्स तें हांवें 2017 सावन 18 पर्यंत हांवें केलें. ताजे उपरांत ऑक्टोबर म्हयन्यांत आतां आजची प्रस्तूत पिरगज आमच्या DCCची लास्ट म्हूण येती इतल्या सायडीन बेंगलोरच्या सायडीन आर लेडी ऑफ असम्पशन चर्च हिरियूर चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट शिवमोगांत हांव सुमार 2.5 वरांची वाट आसा. आनी हांव देवाक अर्घां दिता. हांगा 6 म्हयन्यांक हांव आयिल्लो, आतां 6 वर्सां जाते आसात. हांगाचे लोकांचो मोगू, लोकांचो पाटिंबो आनी लोकां ते भावार्थ आनी त्या टायमार कोवीड आयलें आनी कोविडा टायमार देवान म्हाका सुवार्थेचे मिसांव युट्यूबाद्वारे कशें दिवयेत म्हूण म्हाका शिकयलें. म्हज्या जिवितांत प्रेरण जाल्ले आसात. म्हजे सांगत आसले काजितोरू, पयलो काजितोरू मानादीक बाबो रिचर्ड पायस, आतां ते क्रॉसाचे डिरेक्टर म्हळ्यार सगळ्या सोशियल वर्क कर्नाटकाचे डिरेक्टर जावन बेंगलोरांत आसात. तशेंच बाब डेविड डेलारियो गांवांत पावोरचे ते आतां प्रस्तुत सागरांत सेवा दिते आसात. तशेंच म्हजे सांगत आतां सोका जितोर तालेंतवंत मानादीक बाप नेल्सन डिसोजा आनी इस्कॉलाचे ते प्रिंसिपली जावन आसात. सुमार 5 वर्सां आमी दोगी सांगाता सेवा करते आसा. आनी म्हाका गोळी बापांनी सवार जबाबदारी म्हज्या मिसांवान ताणें दिली. सडावतो तांकां कळीत आसलें अत्मीक जबाबदारी जावं प्रोविन्सेन दे पॉल सोसायटीचो अत्मीक डिरेक्टर, तशेंच आमच्या लिजन ऑफ मेरीचो म्हणजे मोरियाल सोडाडेचो अत्मीक डिरेक्टर, कॅरिझमॅटिकाचो अत्मीक डिरेक्टर आनी अशें आमच्या DCCंत कॅरिझमॅटीक वावर करूंक या नायट विजिलाद्वारे आमच्या DCC खातीर मागोवंक, तशेंच रिजनल अंतर म्हाका परत आतां 5वें वर्स म्हजें अत्मीक डिरेक्टर जावन रिजनल कॅरिझमॅटीक संचालनाक देवान म्हाका विंचून काडलो. म्हज्या भाव भयणीनो, हांव फाटीं पळयत आसतना आमी सांगता आमी जर तर बेसांवां लेख केल्यार ती बेसांवां वर्णूक आसात, कित्याक ती देवान दिल्ली. आतां 50 वर्सां प्राय येता येतना जावं पुरो आमचो स्पिरीट यंग आसता, पूण आमच्या कुडींत पयलेंचे बरी त्राण आसना, पूण पवित्र आत्मा आमकां सकत दिता. आनी जावं पुरो ह्या आमच्या कोरोना उपरांत रेती रोयल्यो उणें जाता आसतना चडावतो कॅरिझमाच्या काळार आनी उरलेल्या वेळार पयलेंचे बरी ना, कारण काल बदलला. आनी तो वळो म्हज्या मिसांवांत विशेश जावन दिव्यवाणी लायव्ह हें चॅनल आजो मानेस्त विनोद गांगुळे आनी ताचे भुरगीं इस्वार्थ परगट करूंक एक अवकाश म्हणजे आशा इतलीच आसली. साद जाता तितल्या लोकांक गांवांत परगांवांत असलेल्यांक सुवार्ता पावो जाय म्हणली एक आशा. त्या खातीर हर एका हप्त्यांत त्या आयताराची सुवार्ता वाचपा आनी थोडो नियाळ कन्नडी भाशेन, कोंकणी भाशेन, इंग्लीश भाशेन हांव दिते आसा. मोगचनो देवाची विस्नार बेसांवां म्हज्या जिवितांत सबार जाणांनी म्हाका पाठिंबो दिला. म्हजे खातीर मागते आसात. हांव उडास करता विशेश मापान कॉरिन रस्किना आनी वायटस जिना तांचे कुटुंब व्हाईट हाऊस मँगलोर. उडास करता स्नेहालयाचो जोसेफ क्रास्ता, ताजो पाठिंबो, ताजो मोगो आनी आमच्या मिसांवांत ताजे एक कितें म्हणटा प्रोत्साह. तशेंच ऑल्विना आनी बर्डी मस्कारेन्नास व्हॉलेन्शियाची, तशेंच आमच्या खातीर दीस आनी रात मागचे वायलेट कॉन्सेसो ताची माम्मी, तशेंच म्हजो मित्र राजेश आनी सरिता, अरुण आनी सरिता, तशेंच रोशन आनी विन्सेंट मस्कारेनास, तशेंच सबार जाणां हांवें उडास काडल्यार सबार जाणां आसात. हांचो सकट लायला नेविल हांकां सगळ्यांक हांव देवाक अर्घां दिता, कित्याक हांचे द्वारे ही सुवार्ता परगट करूंक जावं करो शम्मी, प्रवीण हे सकड तांणी मस्त पाठिंबो आनी जीवन ज्योती टिमाचे मेंबर्स जावं ते दडा फादर हेनरी मार्ता, फादर एलियास, फादर आंद्रादे, फादर डॅनियल आनी सगळ्यांनी म्हाका हांव त्या दळा धाकटो हेजाक पूण म्हळ्यार प्रायंत त्या दळा सगळ्यांनी म्हाका पाठिंबो दिला. ताजे वरून व्हडतो पाठिंबो म्हज्या DCCंत, म्हजे DCCचे सगळे याजार त्या दळाय दिवल्ले आसा, आतांय दिते आसात. म्हळ्यार ते सुवार्थेची सकत म्हजे ते आसले या पर जळटांनी पळयला आनी पाठिंबो दिते आसात.
तूं हें काम रावय नाका, तूं मुखार वचू आनी हें काम देवानूच तुका दिलां, अशें तांचे प्रोत्साहाचीं उतरां म्हाका चड आनी चड बोळ दितात. हांव सेमिनारींत म्हाका तरबेत केल्ल्या रेक्टरांक तशेंच आमच्या सर ह्याजाकांक सगळ्यांची नांवां सांगूंक गेल्यार टायम पावचो ना. आनी तशेंच म्हाका मुंबय प्रकाश डिसोजा पयलें इस्रायलाक म्हाका ओपनिंग दिल्लें, कॅनडाक म्हाका ओपनिंग दिल्लें, जेरी डिमेलो, तशेंच आमचो ऑलिंपियो, हांकां सगळ्यांक हांव देवाक अर्गां दितां. इवन मेलबोर्न ह्या आमच्या ऑस्ट्रेलियांत अजीत, ताच्या द्वारे निवेचन भाग मेळ्ळें. आनी दुसऱ्या गांवांक सायप्रसांत थंय आसच्या आमच्या भयण लुसी आनी थंय आसच्या रुडॉल्फ आनी तांच्या सगळ्यांच्या मजतीन मोगान वेचें भाग म्हाका मेळ्ळें. तशेंच थोड्या गांवांक वेचें भाग मेळ्ळें. आनी अशें देवान ताच्या दुवारी साबार विस्मितां ताच्या सुवार्थेन ताणें केल्यांत. तर एक अर्दी सेंच्युरी हांवें मारली आनी मुखलीं वर्सां देवाच्या हातांत आसात. देवाची सकत हांवें आज हो व्हिडिओ करूंक कारण इतलेंच, हांव तुमकां सर्वांक, कित्याक साबार जाणां म्हजी सुवार्ता तुमी युट्यूबार आयकतात, फेसबुकार हांव एक्टीव जावन आसा, म्हज्या फादर फ्रँकलिन डिसोजा म्हणली पेज आसा. कारण इतलेंच ह्या सुवार्थेचो उजवाड सगळ्यांक लाभूं दी आनी कितें घडटा. आनी म्हजें ओन वेबसायट सुमार एक 20 वर्सांत हांव म्हजो सुभाव विल्सन डिसोजा आनी विन्सेंट मास्कारेन आसा तें चलयते आसात. आनी अशी ही सुवार्ता सगळ्या गांवांक पावोवंक कारण जाल्या. त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज हांवें तुमच्या लागीं विचारचें इतलेंच, म्हज्या खातीर तुमी मागा. व्हडले समारंभ म्हाका आशा ना, कित्याक म्हळ्यार देवान केल्लीं कृत्यां, पूण देवाक आमी अर्गां दी जायस. त्या खातीर देवाक अर्गां दिवचें म्हज्या आवय सांगता, म्हज्या कुटुंबा सांगता, आनी तशेंच म्हज्या पिरगासगारां सांगता, आनी तशेंच म्हज्या मित्रां सांगता अर्गां मीस ह्या देव बरें देवाक अर्गां दिवची. थोडी कार्यक्रमांत आनी आसा केल्यान म्हज्या मित्रांनी तांकां हांव रणी जावन आसा. देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमी म्हज्या खातीर मागा आनी तशेंच आमच्या DACC खातीरय मागा. आनी साबार ह्या साक आसात सुवार्थेच्या, तांच्या खातीरय मागा. ही सुवार्ता एक बोड, ही सुवार्ता सगळ्यांक ते एक देणें प्रवचनाचें आसचें ना जावं बरो, पूण विविध देणी आसात म्हूण पावलो. पयल्या कोरिंथरा बरयल्या पत्रांत 12व्या वस्वरांत आमकां सांगता देणी विविध आसात, सेवाय वेगवेगळ्यो आसात, पूण आमी करची एकाच सोम्याची. फ्रँकलिनान करची सेवा श्रेश्ठ न्हय, ह्या आस्पत्रेन सिस्टरांनी करची, ह्या सोशल वर्क करची, पूण हर एका सेवेंत आमकां केंद्र सेंट्रॅलिटी जेजूक सोडून आमकां सेवा ना. हांव जावं पुरो एका पिरगेची सुविगार जावन आसा, जावं पुरो एका इस्कॉलांत मॅनेजर करेस्पॉन्डंट जावन आसा, प्रिंसिपल जावन आसात, कितेंय जावन आसा, पूण आमकां आज कितें जावन आसा आमी पाटलावदारी सोमयाचें म्हणलें एक उडास सदांच आमी दवरूंक आसा. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, देव कितें आशेता आमच्या थावन म्हळ्यार ताणें आमकां दिल्ल्या ह्या आशिर्वादांनी, ह्या बेसावांनी आमी आळशी जायनासतना सुडसुडायेन ताची सेवा करूंक. आनी आमकां आजचे तितले दीस पर्यंत ताच्या खातीर जियोंक. त्या खातीर हांवें हें साशेतां, सोम्या म्हजो जीव तुका दिता, हर एक दीस म्हजी तूं आशिर्वादीत कर. भलायकेन म्हाका सांबाळ, म्हाका जल्म दिल्ल्या म्हज्या आवयक बरी भलायकी दी, म्हज्या बापायक आत्म्या शांती दी, तो मागोंदडू दी. आनी म्हजे भाव भोवडा, म्हजे रिलेटिव्स सगळ्या गांवांत आसात, गांवांत परगांवांत सगळ्या संवसारांत ती आसात, फ्रेंड्स आसात, जावं पुरे सुवार्थे दुवारी आमची मोग करची व्यक्ती आसात, तांकांय हांव देवाची विस्तार आशिर्वादां बेसावां मागतां. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, एक घडीभर आमी मागया. सर्वेस्वर बापा, अगणित कापळदारा तुका अर्गां होगळापांनी वाखाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दितां. म्हज्या जिविताची 50 वर्सां ह्या ऑक्टोबर 22 तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता आसतना, तशेंच मे 10 तारखेर 25 वर्सां म्हज्या याजाकी जिविताची हांव तुका अर्गां दितां. सोम्या, अखेर स्वास पर्यंत तुज्या खातीर जियो म्हाका बोड घटाय सकत दी, जें कितें उणें पडलां भरती कर दी, आनी की चड आनी चड तुज्या खातीर दावोवंक वावरूंक म्हाका सकत दी. म्हज्या लोकां खातीर हांवें सेवा दिल्ली, नॅशनल यूथ मिनिस्ट्रीन जावं पुरो, थंय विशेश बापान हांव मागतां म्हजे सांगात आसलीं प्रेसिडेंटां, युवा जाणां आनी वॉलंटियर्सां, तांचे विशेश प्रशांत प्रवीण तांचेर आशिर्वाद घाल. सर्वेस्परा, तुजी सकत तांचे ते देंवोन येवं दी. आज म्हज्या ह्या मिसावांत म्हाका विविध रितीन मजत दिल्ल्या, पाठिंबो दिल्ल्या, मागच्या
प्रेयर ग्रुप्सांचेर आशिर्वाद घाल. आमच्या कर्नाटका सर्व्हिस ऑफ कम्युनियन, डायसेसन सर्व्हिस ऑफ कम्युनियनाचेर आशिर्वाद घाल. ह्या DACCचेर आशिर्वाद घाल. आनी आमचे DACCसांनी चड आनी चड बळोवन मापान सुवार्थेचे आशिर्वाद जोडून दी. हांव देवाक अर्गां दिता म्हज्या जिवितान प्रेरण जाल्ल्या फादर पियूस, फादर रोमन पिंटो खातीर. तांचेरय तुजें आशिर्वाद आमच्या मिसावान तांणी पाठिंबो दिला. सर्वेस्परा हांव तुका अर्गां दिता आसतना ह्या घडये जी लोक ही म्हजी थोडी काळजां उतरां आयकल्यांत तांकां बरी भलायकी दी. तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद देंवन येवं दी. उणेंपण सकड पयस कर, पिडाशिडा पयस कर. देवाच्या उतराची सकत तांकां तूं कळीत कर. आनी साक्रामेंतांत देव उपादेसांत तांणी जियोचें बरें कातोलीक पवित्र सभेन साक्ष जावन जियोचें भाग तूं तांकां फावो कर. टच, ब्लेस, anoint for Jesus name I pray. Amen, amen, amen. ओ जीव तुझे खातीर जेजू, अखेर श्वास तुझे खातीर जेजू. ओ जीव तुझे खातीर जेजू, अखेर श्वास तुझे खातीर जेजू. काडलेले मेट फाटी काडचो ना, काडलेले मेट फाटी काडचो ना. तुझे खातीर हांव धांवतलो, तुझे खातीर हांव जियेतलो. आनी एक दीस तुझे खातीर म्हजो जीव दितलो. तुवें म्हाका आपयले सुमिया, तुज्या फाटल्यान हांव आयलां धनिया. आवयच्या गर्भान म्हाका विंचून काडलोय, आवयच्या गर्भान म्हाका विंचून काडलोय. म्हजो जेजू तुका अर्गां, म्हजो जेजू तुका अर्गां. मुरयेमे कानशारी मागलें म्हज्या जिवितांत वर्ती पाठिंबो जावन तूं आसाय. हांव तुका अर्गां दिता. सदां काळ म्हज्या खातीर माग माय. नित्यादराचे माये सदां काळ जेजू लागीं मागोवन धाड. ह्या म्हज्या जिवितांत अखेर स्वास पर्यंत सोम्या खातीर सावन जियोंक सर संत भक्त संगता मेळोन म्हजे खातीर तूं माग. देव बरें करूं. परत हे भटिमोगाचे भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. आमी एकामेका खातीर मागया आनी सर ह्या जाक रिलिजियसां खातीर आमी देवाक सदांच अर्गां दिवया. देव बरें करूं. दिव्यवाणी